कीर्तन 130 साम 139. देव सर्व जाणार. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठतां तें तूं जाणाय. पयस तावन म्हजी चिंतनां तुका कळीत आसात. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात. म्हजे जिबेर उतर आजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय. फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. असली विस्मीत जाणवाय म्हज्या गिन्याना भायर. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. तुज्या अत्म्यातावन हांव खंय म्हूण वसूं? तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण पळापळ घेवं? सर्गार हांव चडान जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळांत हांव आड पडान जाल्यार थंय तूं आसाय. फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबान जाल्यार, दर्या पलतडी वसून हांव वस्ती करीन जाल्यार, थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो. काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार, तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा परी परजळटा. म्हजे अंतरंग तुवें घडलाय. म्हजे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. विस्मीत तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणां. गुप्ती म्हजी आकारणी जाली तेन्ना, पृथ्वेचे गुंडायेंत म्हजें विणप जालें तेन्ना, म्हजी घडावळ तुका गुपीत नातली. आकारावीण आसलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो. सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले. तांचो आरंभ जावचे आदींच ते निर्धारीत केल्ले. तुजी चिंतनां म्हज्या गिन्यानाक कितलीं कठीण, तीं कितलीं अगणीत. हांव ती मेजीन जाल्यार ती रेवेप्रास चड आसात. शेवटाक हांव पावान जाल्यारय तुजे सवेंस हांव आसतलों. कोठ्या मनशांक तुवें जीवशी मारल्लें जाल्यार कितलें बरें जातें. जुलमी मनशानो, म्हजे सरशिले पयस सरा. विकटायेन ते तुजे विशवी उलयतात आनी तुज्या येवजण्यांची ते पर्वा करिनात. तुजो द्वेश करतल्यांचो हांवय द्वेश करता न्हय. तुजेर उपराडतात तांचो म्हाका कांटाळो येता न्हय. भिरांकूळ द्वेशान हांव तांचो द्वेश करतां. ते म्हजेय दुस्मान म्हूण लेखतां. देवा, म्हजी परीक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतनां वळखून घे. हांव वांकडे वाटेन चलतां की म्हूण पळय आनी ससनाच्या जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर.